Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ओके सो भयणीन बरे भशेन सांगलें बरे भशेन एक्सप्लेन केलें कितें सांगलें तुमकां भावार्थेचीं उतरां उलोवंक जाय दीस आनी रात सो आयज काय बरो दीस देवाचीं उतर आमी परगोडटा न्हू सो कितल्या जाणांक दिसता जेजू आयज तुमकां सुटका दितलो म्हणून दिली दिली पूण जेजू सुटका दिली ओ दितलो पूण ती आमी कशे भाशेन घेवंक जाय तर म्हाका तरी दिसता जेजू आयज सुटका दितलो म्हणून म्हाका दिसता की जेजू आयज सुटका म्हाका दितलो म्हणून कितल्या जाणांक दिसता पळय भयणीन आतां कितें म्हणलां जेजू काल आसलो आयज आनी सदांकाल सेम जेजून आतां सुटका दी जाल्यार तो कालूय ताणें सुटका दिल्या आयजूय सुटका दिवची पडली आनी फाल्यांय दिवची पडली न्हू ओके ना प्रेज गॉड हांव सारकें उलयता न्हू सो कितल्या जाणांक दिसता जेजू आयज सुटका दितलो म्हणून तुमकां पळय आतां वाचलां न्हू आमी उतर फोट न्हू हिब्रूज 13:8 म्हणटा जेजू कितें आमकां थंय जाल्यार सुटका कित्याक दिसना आजून पासून आतां म्हणटा सुटका दिली जाल्यार सुटका कित्याक तरी आजून पासून आमकां दिसना प्रेज गॉड प्रश्न न्हू पळय आमी काय बरें म्हणटा सुटका मेवली जाल्यार आमकां आजून पासून सुटका दिसता ना ना न्हू आनी जेजूचें उतरूय म्हणटा जेजू काल आयज आनी सदांकाल सेम प्रेज गॉड म्हणजे जेजू काल पळय कोणाक पेकोवणी दिल्या आयजूय त्यो पेकयता आनी फाल्यां तो पेकोवणी दितलो वय की ना हांव कितें रॉंग उलयलां रॉंग उलयलां कालूय दिली आयजूय दिली आनी फाल्यां दिली आतां कशें उलयलें प्रेज गॉड म्हणजे आतां तुमी सांगा जेजू तुमकां कितें दिसता आयज जेजू सुटका दितलो दिवचो ना दिली अरे तरी दिली म्हणटा जर दिली जाल्यार खंय गेली ती दिली जाल्यार आमकां आजून पासून कितें प्रश्न आहा न्हू तुका भयणी कितें प्रश्न आहा न्हू कांयच ना सगळे शांती आहा संवसारान आ ओके पूण आमकां दिली म्हणून पूण ते कशे भाशेन तें दिसता पळय तुमचो आन्सर सारको आसा पूण देवाचें उतर पळय देवाच्या उतरान पळया 1 John 5:4 सुटका दिली आन्सर परफेक्ट पूण खंय तरी वागडे आहा न्हू प्रेज गॉड 1 John 5:4 आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचेर जोयत व्हेला आनी संवसाराचेर आमी जोयत व्हेला तें हें आमचो भावार्थ प्रेज गॉड सो आमचो जबाब कितें जावंक जाय जेजून तरी आमकां सुटका दिली ती आमी कशे भाशेन स्वत मानूंक जाय भावार्थान प्रेज गॉड भावार्थानूच स्वत मानूंक जाय जाल्यार भावार्थ ना जाल्यार आमी जेजूक मानवलेली जायना प्रेज गॉड समजलें न्हू सो कित्याक जेजून म्हणलां आपूण आदीं आतां आनी सदांकाल आसा आनी तो केन्ना देवाचें उतर म्हणटा Psalms 18 and 34 वाचलां देवाचें उलयलेलें उतर म्हणल्यार एक कायदो तो आनी तो कायदो देवान मोडूंक जायना देव मोडिना आनी देव सदांकाळ तो पाळटा प्रेज गॉड देवान तरी म्हणल्यार भावार्थ आमकां जैतिवंत हाडटा आमच्यो जैतिवंत करता जाल्यार भावार्थूच आमकां जैतिवंत जेजून पळय केलां ते जैतिवंतपण आमी भावार्थानूच आमी जिवंक आनी अणभवंक पावतले प्रेज गॉड समजलें कित्याक आमी म्हणटा वय आमकां जेजून जैतिवंत केल्या हो जैतिवंत जेजून ऑलरेडी केला पूण आमी ते जेजून पळय केलां तें आमच्या दिसा दिसपटे जेतेली कशी भावार्थ प्रेज गॉड समजलें न्हू पळय तुमचो आन्सर सारको आहलो पूण ही सोजमणी पळय भयणीन पासून म्हणलां न्हू आमी हिंगा शिकता कितें देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र आत्मा आमकां सोजमणी हाडटा प्रेज गॉड आतां एक जालें भावार्थ आतां पयले भयण शिकयताले Genesis 1:26 सारकें ओके आतां आमकां जेजून जैतिवंतपण दिलां हे भावार्था उद्देशी तर आमकां हें घेवंक जाता भावार्थ ना जाल्यार हें जैतिवंतपण पळय आमकां जेजून दिलां तें आमी अणभवंक पावचें ना पूण आमकां भावार्थ कितें भावार्थ कशे भाशेन चलता ओ हें भावार्थ म्हणजे हें देवान पळय आदी फुड्यांत पयलेंच ओरोंबाक सान ओ सुरवातेक सान घडून दवरला ही सोजमणी आमकां देवाच्या उतरानूच
पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां कळटा. प्रेज गॉड. समजलें? हय. ओके. आतां जेनेसीस 1:26 म्हणटा देवान म्हणजे वाच वेद मातशें. जेनेसीस 1:26 सेम येदो वाचला आमी तेजेरूच नियाळ करुया. पळय हें सोजमलें आमकां जाल्यार आमकां जेजून पळय आमकां घडोवन दवरलां तें आमी भावार्थान कशे भाशेन अणभवतलीं हो वेव्हारान घालतले तें आमकां आनीक सोंपें जातलें. समजलें? प्रेज गॉड. ओके वाच. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रुचुया. ओके. आतां बणीन बरे भाशेन तें आमकां सोजबायलां. देवान म्हणजे देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो मनशाक कळाक म्हणजे मनशाक रचुया. तिगांयचो एक 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 निर्णय ओ डिसिजन की मनशाक आमचेच भाशेन म्हणजे आमच्या सारको आमच्या रुपा सारको रचुया. प्रेज गॉड. समजलें? आनी मागीर तो अधिकार पळय हा संवसाराचेर अधिकार पळय हा तो मनशाकूय दिवया. आतां हें कशे भाशेन जालें? आतां पळय आमी मागणें करता न्हू, सगळीं मागणी करता. प्रेज गॉड. आतां मागणें म्हणजे कितें? देवा कडेन उलोवप. व्हेरी गूड. मागणें म्हणजे कितें? सोंबोन. व्हेरी गूड. आनी कितें आसा? आनी कितें दिसता? आन्सर सारकें आहा पूण हांव आनी कितें सोदतां. प्रेज गॉड. आनी कितें दिसता तुमकां? ओके. मागणें म्हणजे देवाक म्हाज्या जिवितान हांव अधिकार दिता. म्हाज्या दिसा दिसपटे वस्तू पळय हांव चलतां आनी वेव्हारान घालतां देवाक हांव तेज्या उतरानूच अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान इंटरफिरन्स हाडपाक. प्रेज गॉड. मागणें म्हणजे देवाक हांव अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान योकार दिता म्हाज्या जिवितान दिसा दिसपटे म्हाज्या जिवितान इंटरफिरन्स इज वॉट? इंटरफिरन्स. समजला न्हू? ओके. म्हणजे तूं म्हाजी भयण, तूं म्हाजो खूब मोग कोत्ताय आनी तूं म्हाका हांव तुका अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान तूं म्हाका एडवायस दी, म्हाका शिकय कशें हांव कितें करूंक जाय पळय तें हेका म्हणटा मागणें. समजलें? दिसा दिसपटे हांवें कितें करपाचें देव म्हाका शिकयता हेका म्हणटा मागणें. समजलें? कित्याक हें इम्पॉर्टंट? कित्याक हें गरजेचें? कित्याक देवान जेन्ना संवसार रचलो मनशाक अधिकार आपलो अधिकार आनी आपले कितें आसलें ह्या संवसाराचेर राजवटी चलोवपाक मनशाक दिलें. प्रेज गॉड. आतां मनशाक तरी देवाचे मनशाक तरी देवाक योकार दिवंक जावो हो अधिकार दिवंक जावो मनशा उद्देशी कितें कितें बारीक कितें वस्तू हा दिसा दिसपटी करूंक जाय जाल्यार देवाक जाय आसतना पासून मनशाचे आड येवंक जायना, संवसारान आड येवंक जायना. समजलें? तेका म्हणटा मागणें. मागणें म्हणजे म्हाका अधिकार दिला देवान ह्या संवसारान राज चलोवपाक, सगलें थाऱ्यार घालपाक, सगळे वस्तूची पळोवपाक कशें चलता तें. पूण देवान संवसारान आनीक अधिकार ना. समजलें? कित्याक देवान खूद आमकां अधिकार दिला आनी देव एकदां उतर उलयलो तेजेर आड येना. आमी वाचला. प्रेज गॉड. मागणें म्हणजे कितें? म्हाका देवान पळय अधिकार दिला म्हाका आतां सदमाना कशे भाशेन चलोंक जाय पळय तें हांव देवाक अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान इंटरफिरन्स हाडपाक. तेका म्हणटा मागणें. प्रेज गॉड. आनी तेन्ना की मागीर तें म्हाजें रिलेशनशीप जाता तेन्ना की म्हाजें तें मागणें देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाकूच हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे पत्तून उलयतां. देवा कडेन हांव देवाच्या उतरानूच हांव पत्तो उलयतां. प्रेज गॉड. आतां देवान हो सगलो संवसार रचलो, बरो रचलो आनी 6व्या दिसा मनशाक रचलो. म्हणजे 5 दीस तेणें मनशाक पळय कितें वस्तू जाय आसल्यो त्यो पयल्योच तयार करून दवरल्यो आनी 6व्या दिसा मनशाक रचलो आनी मनीस पळय ह्या संवसारान येयलो तेन्ना मनशाक कांयच उणें नासलें. प्रेज गॉड. म्हणजे मनशा भितर वायट नासलें. मनशाचो आत्मो, मनशाची कूड आनी स्पिरीट, सोल एंड बॉडी म्हणटा हे तिनूय वस्तू मनशाच्यो परफेक्ट आसल्यो, कांयच प्रॉब्लम नासलें. प्रेज गॉड. जेन्ना मनशाक देवान रचलो मनशाचे भितर मरण
वायट कितेंच रॉंग नासलें, कितेंच वायट नासलें. प्रेज गॉड. समजता न्हू? हय. समजता न्हू? पूण पातोकूच नासलें म्हणजे मरणूच नासलें. पातोक म्हणजे मरण. पातोक म्हणजे मरण. मरण नासलें म्हणजे पातका उद्देशी मरण येयलें. समजता न्हू? प्रेज गॉड. आतां देवान मनशाक सांगलें तूं ह्या नॉलेज ऑफ गूड एंड इवल म्हणजे हें फळ तूं बरें आनी वायटाचें हें तूं खावचें न्हय, खावचो न्हय. खायल्यार मरतलो. प्रेज गॉड. हें देवान आपल्याच तोंडान म्हणलें मनशाक एक कायदो दिलो. हो तरे तूं कायदो म्हणशी तूं मरतलोय. हें मरण म्हणजे कितें? देवाक तूं मरतलोय. प्रेज गॉड. देवाच्या आनी मनशा मदें संबंद काबार. प्रेज गॉड. समजलें? आतां देवाचो संबंद आनी मनशाचो संबंद तर मोडलो जाल्यार देवाक आनी मनशा मदें इंटरफियर करूंक जाता? प्रेज गॉड. हांव मातसो फास्ट वयता जाल्यार सांगा. प्रेज. देवान मनशाक जेन्ना रचलो, 6 दिसा मनशाक पळय रचलो, मनशा भितर आनी कांयच वायटूच नासलें. प्रेज गॉड. म्हणजे तेजे भितर कांयच वायट नासलें आनी तेजे भायरूय कांयच वायट नासलें. प्रेज गॉड. कित्याक देवान रचलो मनशाक निमाणो. 5 दीस ताणें कितें करूंक जाय पळय, मनशाक पळय वस्तू जाय आसल्यो त्यो सगल्यो तयार केल्यो आनी 6व्या दिसा मनशाक रचलो आनी मनशाक उलोवनूच आपल्या तोंडान उतरां भायर काडलीं आनी मनशाक सगल्या पृथ्वी वयर अधिकार दिलो. प्रेज गॉड. समजलें? आतां मनशान कितें केलें? मनशान कितें केलें? डिसओबिडियन्स. कोणें केलें तें? कोणें केलें? प्रेज गॉड. कोणें केलें? देंवसारान केलें. देंवसारान केलें. पण देंवसारान आतां एवे उद्देशी चिंतना दिली आनी एवेन ती चिंतनाचेर रिलेशनशीप केलो. मिनींग आतां पळय, हांव एवरी इवनींग येता आनी हे भयणी कडेन बसता आनी भासाभास करता. हांव एवरीडे येता म्हणजे म्हाजो आनी तेजो संबंद आतां वाडटा. वय की ना? आतां अशें दिसत तुमकां ती एकेच इवनींग गेली आनी मागीर म्हणजे देंवसार येयलो आनी तो उलोवंक लागलो, अशें ना. तो देंवसार येता आनी तुका पयलीं चिंतना दिता आनी दितूच रावता. प्रेज गॉड. आमी ह्या संवसारान आसोसर तो चिंतना आमकां दितलोच. प्रेज गॉड. पूण ही चिंतना दितना आमचे कडेन देवाच्या उतराची तरी अणभव ना, देवाच्या उतराचो तरी संबंद ना जाल्यार तो कितें सांगता तें आमी सोत मानतले. प्रेज गॉड. इफ एवेचो संबंद आसलो आदामा कडेन, आदामाक देवान उतर दिलेलें ज्या दिसा तूं हें झाडाचें फळ खातलोय त्या दिसा तूं मरतलोय. प्रेज गॉड. एवे कडल्यान येता देंवसार आनी तेका सांगता, उतरां सांगता, देवाच्या उतरा आड उतरां सांगता. देवाचेच उतरा भाशेन तो सांगता पूण देवाच्या उतरा आड उलयता. प्रेज गॉड. आमी थिंगा वचों येता एक्चुली पूण खूब लांब आहा. ओके. पूण आमी आतां कितें शिकता? मागण्याचें ह्या बावार्द आनी हे मागणें हे संबंद खंय तरी सारको ना. तेका लागून आमचें देवान पळय आमकां जैतिवत करून दिल्या त्यो वस्तू आमी अणभवूंक पावना. कित्याक हो बावार्थ आनी हो मागण्याचो आमकां ओड तातून पासून सारको सजमोंक ना. जे टायमार हें आमकां सजमलें आमकां तें 100% पळय देवान पळय दिलां आमकां दिसना. आमी म्हणटाले न्हू दिसना तेजें पळयता ती दिसना ती वस्तू उरतली अनलेस आमी हें तरी सजमत जालें. प्रेज गॉड. सजमता न्हू? कित्याक ही म्हणल्यार एक चाई, ही आमकां चाय तरी सारकी उजार करूंक कळली जाल्यार आमचें जिवीत बदलोवंकूच जाय. प्रेज गॉड. होय की ना? हांव खंयचेच कोदेलीचेर बसोन रावचोच ना. हांव खंयच्या दुयेंसान जिवन उचत ना. कित्याक म्हाका आतां सोजमणी कळटा भावार्थ म्हणजे कितें आनी मागणें कशे भाशेन आमी हें देवाच्या मागणें कशे भाशेन हो आमचो भावार्थ वापरूंक शकता. कित्याक आमचें मागणें तरी सारकें जायत जाल्यार भावार्थ आमकां तो काम जातलो.
आमच्या मागण्यांत तरी सारकें ना जाल्यार भावार्थ आसा, दिसना त्यो वस्तू आसा पूण त्यो दिसनात वाठारांत उरतल्यो. प्रेज गॉड. कित्याक मागणी म्हणजे कितें, देवाक हांव अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान इंटरफियर जावपाक. प्रेज गॉड. सो सगळे मागण्याचेर दवरलेलें आसा. पयलें भावार्थान आमी तें मागणें कितें तें सोजमोंक जाय. प्रेज गॉड. भावार्थ म्हणजे कितें, मागणें म्हणजे कितें. प्रेज गॉड. पळय आतां देवान रचलो संवसार, मनशाकूय रचलो आनी मनशाक अधिकार दिलो संवसाराचेर, वय की ना. तो कशे भाशेन दिलो, उलोवन. म्हणजे ओनरशीप ट्रान्सफर कशी जाली, उलोवन जाली. प्रेज गॉड. समजलें. देव उलयलो आनी मनशाक रोचलो. मनशाक रोचया म्हणलें, म्हणजे रोचया म्हणलो आनी मनशाक रोचलोय आनी उलोवनूच ती आपली ओनरशीप म्हणजे आपलो अधिकार आहा पळय तो मनशाक दिलो उलोवन. प्रेज गॉड. म्हणजे कितें, उतरान. मागणें म्हणजे कितें, देवाचेंच उतर देवाक आमी पत्तें उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. आतां देवाचेंच उतर आमी देवाक उलयता तेन्ना आमकां पळय देवान अधिकार दिला पळय, हांव देवाक अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान इंटरफियर नाका. प्रेज गॉड. समजलें. उलोवप म्हणजे एक साई. ओनरशीप खंय ट्रान्सफर जाली, उलोवन. प्रेज गॉड. हांव देवाचेंच उतर देवा कडेन उलयता जाल्यार हांव देवाक अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान समाधान हाडपाक. प्रेज गॉड. ताका लागून जोशुआ 1:8 म्हणटा, तुज्या जिबेर म्हाजें उतर दवर, ती चाई ऑन दवर. प्रेज गॉड. समजलें. मागणें म्हणजे कितें, ती चाई ऑन दवरप. ओ देवाक कंटिन्युअस हांव अधिकार दिता म्हाज्या जिवितांत कितें वांकडें ना पळय तें भावार्थान सारकें हाडपाक. प्रेज गॉड. हांव वांकडें उलयलो, देवाच्या उतरा आड उलयलो. आतां एक सिंपल एग्जांपल घे. जेजू म्हाका तूं बरो कर, हें सारकें मागणें ना. आतां तें चाई कितें जाली, रॉंग जाली. आतां हांव उलयतां देवाच्या उतरा भायर, कोणाक हांव अधिकार दिलो, हां. प्रेज गॉड. समजलें. ओनरशीप हांव देवाक दिवं येता नाजाल्यार देवसाराक दिवं येता. प्रेज गॉड. कोणाच्या हातीन आहा, हां. ताका लागून जोशुआ 1:8 म्हणटा निर्मणे, तूं पळय हें कोत्तलो तेन्ना तूं तुज्या जिवितान तूं समाधान हाडटलो. प्रेज गॉड. कित्याक जिवीत आनी मरण म्हाज्या जिबेर आसा. चाई कोणाच्या हातीन आहा, म्हाज्या हातीन आहा. इतलो तेम कितें दिसतालें, देवाच्या हातीन आहा. प्रेज गॉड. पूण हांव म्हाज्या जिवितान म्हाका पळय देवान अधिकार दिला जिवीत आनी मरण हाडपाक, हांव ती चाई काडटा देवाक दिता. प्रेज गॉड. आनी देव मागीर आपल्या उतरा प्रमाणे म्हाज्या जिवितान थारावणी हाडपाक म्हाका पवित्र आत्म्या उद्देशी भावार्थान आदार दिता. प्रेज गॉड. सिंपल. मागणें म्हणजे कितें, म्हाजो अधिकार पळय म्हाका देवान दिला, हांव देवाकूच सांगता तूं तुज्या उतरा प्रमाणे जावं न्ही म्हजें सारकें. सायबिणीन तेंच म्हणलें. प्रेज गॉड. म्हणलें की ना, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमी कितें करता, तेज्या उतरा प्रमाणे एग्री जायना, म्हाका जाय पळय तें देवाक एग्रीमेंट हाडूंक सोदता. केन्ना जातलें. प्रेज गॉड. तितून कोण चान्स मारता, हां. प्रेज गॉड. सो देवान जोडून दिलां तें सारकें, पूण भावार्थ आनी मागणें सारकें ना. प्रेज गॉड. मागणें आमी खूब पाडीप चिंता, मागणें आमी करया आनी देवाक मातसो वयर पळय बसला तेका मातसो आलोया, वय की ना. कित्याक नाल्यार तेका आमच्या जिवितान येवपाक तो घोडे आमकां दिसता, म्हाका तरी दिसतालें हां, तो म्हाजें मागणें आयकना आनी मागीर दिमेर रावतालो आनी देवा म्हणटालो व्हडल्यान बोब घालतालो. प्रेज गॉड. रोडटालो बसून. केन्ना तरी तूं म्हाजें मागणें आयकतलो. मिसाक गेलो 2 फावटी, हां. मामी बरे डॅडी बरे तेवसूय गेलो. प्रेज गॉड. केन्ना तरी तूं मागणें आयकतलो म्हाजें, वय की ना. पूण म्हाका कांय फायदो ना. कित्याक म्हाका दिसतालें मागण्या उद्देशी देव म्हाजे उद्देशी पळय म्हाका पळय प्रश्न आहा तेजे तो कान दितलो. प्रेज गॉड. पूण देव कान दिता हेका आपल्याच उतराक. समजलें. पळय म्हाका पळय न्हू, म्हाका कितें दुयेंस आसलें, ओके, 2014. आनी म्हाका हेंच पळय हा जोशुआ 1:8 हें म्हाका सोजमणी मेवली. म्हणजे मागणें कितें आनी भावार्थ कशे भाशेन चलता तो. सो रातचें हांव कितें करतालो, हेडफोन्स घालतालो आनी देवाचें उतर आयकतालो आनी सकाळीं उठ्ठालो आनी बायबलान पळय हा तेंच उतर आयकलां तें नियाळ करतालो. प्रेज गॉड. आतां हिंगा 2 वस्तू आहा. टिचींग
आयकोंक जाय आनी बायबलान पळय कितें बरयलां ते वस्तूचेर तेचेरूय आमी नियाळ करूंक जाय आनी तें आमी शिकोंक जाय. दोनूय वस्तू गरजेच्यो. कित्याक गरजेच्यो? जेजू मनीस, जेजू देव, सारकें? ह्या संवसारान येयलो मनीस जावन, पूण तो देव. आतां खंय आहा? देवाच्या उजव्या कडेन बसलेलो आसा. आतां आमी जेजू बरोबर आसा, वय की ना? प्रेज गॉड. आमी तें मातशें फुडें शिकोया. हें मातशें कंप्लीट करया टेस्टमेंट. देवाची स्वभाव एक म्हणजे देव जेजू, जेजूचें उदाहरण घेता. जेजू म्हणल्यार देव. देवाचो स्वयं एक आनी जेजूची शिकवण एक. दोन वस्तू आसता. जेजूचो स्वभाव म्हणल्यार मोग, जेजू म्हणल्यार नित्यवंत, जेजू म्हणल्यार पवित्र, हो म्हणल्यार तेजो स्वयं नेचर. समजता न्हू? पर्सन ऑफ जिजस, वय. आनी दुसरें आहा शिकवण जेजूची. दोन वस्तू आहा. जेजूक आमी कशे भाशेन वळखोंक जावो, तेजे स्वयंूय आमी शिकोंक जावो आनी तेजी शिकवणूय आमकां समजोंक जाय. आमचें मागणें कशें जाता? आमी दोनाय कडेन एकवट करिना. आमी एक पळयता, जेजू काकूटसार, जेजू तूं कितलो बरो, हें तें सगलें संबंद जेजूचे शिकवणीचेर ना. दुसरें कितें आहा? जेजून हें केलें, तें केलें, हें शिकयलें, 5,000 लोक येयलो, 4,000 लोक येयलो, हें सगलें आमकां शिकवण खबर आसा, पूण तेजो स्वयंक ओळख ना. प्रेज गॉड. कन्फ्युजन जाता. सो दोनूय आमकां एकदम गरजेचें. म्हणजे शिकवण आमी आयकोपाची गरजेची आनी जेजू पवित्र पुस्तक पळय आमी बरयलेलें आहा तेजेर वाजून, तेजेर नियाळ करून तें गरजेचें. प्रेज गॉड. समजलें? दोनूय व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें आमकां गरजेचें. आतां जेजून पळय हो संवसार रचलो, मनशाक अधिकार दिलो. आदां उदेशी हो अधिकार मोडलो. हो अधिकार कोणाशी गेलो? देंवसाराशी गेलो. आनी देंवसार जालो मनशाक वळीचो दोनी आनी राजवटाय तो चलोंक लागलो. हें दोनीपण दिलेलें देवान मनशाक, मनशान तें वगडायलें आनी देंवसाराक तें गेलें. प्रेज गॉड. जेजू ह्या संवसारान येयलो, एका मनशा उद्देशी मरण येयलें आनी मनशा कडेन सगलें घोट्टण जालें. दुसरो मनीस, दुसरो आदां जेजू ह्या संवसारान येयलो. जेजू ह्या संवसारान येयलो कसो? मारये उद्देशी, आंकवार मारये उद्देशी. आंकवार मरयेच्या कुसव्यान पळय जेजू जल्मान येयलो. त्या कुसव्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या पदवेन जेजू ह्या कुसव्यान जल्मान येयलो, वय की ना? मनशाचें कांयच संबंद नासलो. मनशा आनी मरये उद्देशी कांय संबंद नासलो. डायरेक्ट आसलो पवित्र आत्म्याचो संबंद, वय की ना? जेजू येयलो ह्या संवसारान पातका विणे. जेजू येयलो ह्या संवसारान पातका विणे. मिनींग जेजू ह्या संवसारान येयलो मनीस जालो, पूण तेजो संबंद देव आनी देवपूत म्हणजे जेजूचो संबंद तुटोंक नासलो. प्रेज गॉड. पयले आदां अशी संबंद तुटलो, मरण येयलें, सगलें घोट्टण जालें. पूण जेजू ह्या संवसारान येयलो, संबंद घेवन येयलो. प्रेज गॉड. समजता? ह्या संवसारान तो देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लो. मरो पर्यंत तो चल्लो. खुर्सार रावन पासून तेणें देवाच्या येवजणेच्या आड असो घुसना. आनी मनीस जावन देंवसाराक पळय तेणें अधिकार मनशान आदावाच्या उद्देशी देंवसाराक पळय तो ट्रान्सफर जालोलो. तो हें सगलें दोनीपण हे संवसाराचेर राजवटी आनी हें सगलें आहलें पळय एका मनशा कडल्यान तो शेणलेलो. जेजू मनीस जावन खुर्सार रावन निमण्या वक्ताक पासून देवाच्या उतराक थीर रावलो आनी मनीस जावन देंवसाराक हारायलो. म्हणजे मरणांक तेणें नाश केलो आनी दोनीपण मनीस जावन आपूण तो जिखोन घेतलो. प्रेज गॉड. आनी फुकट मनशाक आमी जितली जेजूचेर स्वत मानता तितल्यांक हें सगलें दोनीपण पत्तें दिलें. प्रेज गॉड. समजलें? हें न्हू खूब लांब आहा, पूण हांव मातशें शॉर्टकट घेता. कित्याक मागणें आनी भावार्थ ते कशे भाशेन चलता तें आमी समजता. प्रेज गॉड, वय की ना? ओके. आतां जेजूचेर कोण भावार्थ दवरता, जेजून पळय कितें केलां तेजेर भावार्थ दवरता,
हें दोनीपण त्या मनशाक फावो आसता. प्रेज गॉड. जेजू कित्याक जेजू ह्या संवसारान मनीस जालो आनी देवाक मानता तो भावार्थान मानता तो म्हणजे भावार्थान मोरो पर्यंत मोरो थंय पासून तो थीर रावलो. प्रेज गॉड. कसो रावलो? भावार्थान. तो दिसता तेजेर तेणें केन्नाच पळोवंक ना. पूण देव कितें करता, देव बाप कितें करता, देव बाप कितलो आपलो मोग करता तेजेर तो नदर धरून रावलो आनी हे नदरेन तो जैतवंत जालो. प्रेज गॉड. आनी आमकांय जेजू आतां शिकयता. फकत एकूच म्हणटा, फकत म्हाज्या पुताचेर म्हणजे जेजूचेर भावार्थ दवर. प्रेज गॉड. आमकां समज आमचें जिवीत थाऱ्यार घालूंक जाय जाल्यार आमी एकूच करूंक जाय, जेजूचेर भावार्थ. प्रेज गॉड. आनी जेजूचेर भावार्थ दवरप म्हणजे कितें? पयलें देवान उलयलो, आमी देवाचें उतर आमी उलोवंक जाय. आमी भावार्थ दवरता जाल्यार आमच्या तोंडासान देवाचें उतर भायर सरोंक जाय. प्रेज गॉड. नाल्यार आमी म्हणूंक शकता देवाचेर हांव भावार्थ धरता पूण म्हाजें उतर थंय सारकें ना जाल्यार हांव भावार्थ दवरिना. प्रेज गॉड. पयलें भावार्थाचें एक्शन म्हणजे पयलें भावार्थाचें कितें म्हणटा एक्शन? स्टेप. अरे स्टेप. भावार्थाचें पयली कोडणी पयली कोडणी म्हणल्यार उलोवप. हांव भावार्थ दवरता म्हणल्यार म्हाका केन्ना कळटा? प्रेज गॉड. म्हाजें उतर तर दिगोचें बरें भावार्थाचें जालें आनी भायर सरोन दुसरें जालें जाल्यार भावार्थ दवरता जालो ना. प्रेज गॉड. सो ते आमी मागणें पळय, मागणें सारकें केन्ना जाता? देवाचेंच उतर हांव देवा कडेन पत्तो उलयता. प्रेज गॉड. तो हांव इगोजेन पळय एक उतर उलयता तें आख्ख्या दिसाक म्हाजें तें कंटिन्यू जावंक जाय. ताका लागून पाद्री म्हणटा वच आनी कितें म्हणटा? आनी राना म्हणटा आनी जेया म्हणटा कसली शांती ती? कसली शांती ती? प्रेज गॉड. कित्याक जेजूच्या उतराशी आमकां ती शांती मेवता. सो जी शांती देवाच्या उतरान आमकां इगोजेन मेवल्या, एवजल आमी आयकलां आनी मिसान वांटो घेतला, ती शांती आमी कंटिन्यू करूंक जाय. म्हणजे तें उतर आमी दिसपटी जिवंक जाय. पयलें स्टेप कितें? देवाचें उतर म्हाज्या तोंडार आसूंक जाय. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना हांव देवाचें उतर उलयतां देवाक हांव अधिकार दिता, योकार दिता. म्हाज्या जिवितांत तूं आतां इंटरफियर जा. प्रेज गॉड. जेन्ना की म्हाजें देवाचें उतर ना दुसरें उतर जाल्यार देंवसार भरलेलो आहा. प्रेज गॉड. वय की ना? तो इंटरफियर जातलो आनी मागीर कितलें दिमी घाल, कितलें तेस कर, कितलें हें कर, जातलें की सारकें? कांय जावपाचें ना. प्रेज गॉड. सो म्हाज्या जिवितांत समज पयल्या थाऱ्यार वस्तू हाडूंक जाय, म्हाज्या तोंडासान देवाचें उतर भायर काडूंकूच जाय. प्रेज गॉड. जोशुआ 1:8. जोशुआ 1:8 कित्याक म्हणटा ना? जोशुआ एक मनीस आहलो तो मोजेसा टायमार. जाणा तुमी न्हू जोशुआ म्हणल्यार कोण तो? जोशुआ म्हणल्यार कोण? हू इज जोशुआ बाबा? बट वॉट वॉज ही डुईंग? Leader. Yeah. Praise God. So after Moses, he was the leader, right? But Joshua लिडरशीप पळय देवा भाशेन तेणें चलोवंक जाय ताका चलोवंक जावंक ना. कित्याक तेन्ना पळय ते लोक आहले जोशुआ बरी मोजस मेलोलो तेन्ना ते मातशें कितें वांगडे दिसलें की ना फातर घेवन रेडी कितें करपाक? मारपाक. तुमी हाडला हिंगा आमी थिंगाच बरें आहले. प्रेज गॉड. हिंगा जेवण सारकें ना, हिंगा उदक सारकें ना, हें ना तें ना, वय की ना? पूण खरें म्हणल्यार सगलें देव तांकां सगलें थाऱ्यार घालून दवरलेलें. तांकां सकाळीं फुडें तें माना मेवतालें, उदक तें फातरांसान म्हणजे सारकें फ्रेश उदक मेवतालें. तांकां काम करपाची गरज ना. प्रेज गॉड. पूण तरी तेंच्या तोंडार आहली रोड. आमच्या तोंडार रोड आसता? प्रेज गॉड. आसता न्हू? तेन्ना मागीर कसली उतरां भायर सरता? भावडताची ओ भिरांतीची? प्रेज गॉड. पळय देवाक समज अधिकार दितले आमी जाल्यार आमी तोंडार देवाचें उतर उलोवंक जाय. उतरान तें भावार्थ भायर सरता. भावार्थ जावो म्हणजे फेथ आसत, देवाचें उतर आसप म्हणजे फेथ म्हणजे भावार्थ आसत तेन्ना आमी देवाक अधिकार दिता. आनी आमकां समज रोडपाची तरी उतरां भायर सरलीं, भिरांतीची उतरां भायर सरलीं, हे उतरान भायर सरता
देवसाराक आमी अधिकार दिता. प्रेज गॉड. सो देवाक आमी आमच्या जिवितान अधिकार दिवंक जाय जाल्यार भावार्थ गरजेचो, आनी देवसाराक समोर आमकां अधिकार दिवंक जाय जाल्यार भिरांत गरजेची. भिरांतीन कितें येता? रोड. होय की ना? सारकें उलयता हांव रॉंग उलयता? म्हाका सारको उलयना जाल्यार सामकें सांगा. प्रेज गॉड. कित्याक हें आमी देवाचें उतर आमी शिकता. होय की ना? मातसो टायम लागलो म्हाका समजपाक, पूण हो संबोवन पवित्र आत्म्या उद्देश तरी आमी बरो दवरलो, आनी देवाच्या उतराक तरी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी दिसा दिसपटे पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तो बायबल शिकलो जाल्यार आमचें जिवीत बदलोंकूच जाय. प्रेज गॉड. तेका लागून जोशुआ पळय हो सारको डिप्रेशनान आसलो. केन्ना कोण ते फातर मारत तेका खबर ना, तो भायरूच सरनासलो. प्रेज गॉड. तो पळय आसलो थिंगा भायरूच सरनासलो, कित्याक तो भियोन सामको कांपलेलो. तेका खबर ना आतां कितें करूं. मोजस गेलो, मोजस मेलो. आतां कोणाक पळयता लोक? जोशुआ हूंय रे तूं, मोजस तर गेलो. आतां हो सारको भियोन डिप्रेशनान गेला. देव ताका म्हणटा तूं डू नॉट फियर, बी कॉन्फिडंट, बी स्ट्रॉंग. म्हणजे ताका गोठायची उतरां आपूण देव तोंड उकडटा आनी गोठायची उतरां पयलीं दिता. प्रेज गॉड. देवाचें उतर हांव बायबल घेवन वाचता, हांव शिकता तेन्ना ही गोठाय म्हाका जोशुआ भाशेन येता. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना हांव तें बायबल वाचता आनी शिकता आनी आयकोता, ही देव म्हाजे कडेन उलयता. जो देव आदीं, आतां आनी सदांकाल सेम. जोशुआ टायमार सेम आसलो, आतांय तो सेम आनी फाल्यांय तो सेम आसलो. प्रेज गॉड. देवाचें उतर हांव शिकता तेन्ना म्हाका ही गोठाय येता. जोशुआ गोठाय मेवली तीच. प्रेज गॉड. जोशुआ परस आनीक बरी. कित्याक जाणा, आतां आमी नवो करारान आसा, आमचे बरोबर आनी भितर पवित्र आत्मा आसा. प्रेज गॉड. तेन्ना कितें जातालें? पवित्र येतालो, काम करतालो आनी वयतालो. प्रेज गॉड. पूण जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना हो संबंद देवा मुखार पत्तो मोडलेलो संबंद पळय देवा आनी मनशा मदें पळय संबंद मोडलेलो तो पोतून घडलो तेन्ना पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान सदांच जियेता. प्रेज गॉड. आनी आमकां बायबल ओपन केलो की ना, आमी फकत पवित्र आत्म्या म्हणूंक जाय, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका आदार दी, तेन्नाच म्हाका गोठाय येता. प्रेज गॉड. तेका लागून पयलें जोशुआक म्हणटा तो, म्हाजें उतर तुज्या तोंडासान चालूच तें उलोवंक जाय, बोगोर उलोवंक जाय. कित्याक जेन्ना हांव भावार्थाचें उतर उलयता, हांव देवाक अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान सगळें पळय आसलें डिप्रेशन, सिकनेस हें आहा तें थरार हाडपाक. प्रेज गॉड. आनी दीस रात हांव देवाच्या मोगाचेर नियाळ करता. हांव समज तेरे देवाचें उतर म्हाज्या तोंडार भायर काडिना जाल्यार नियाळ म्हाजें आहा तें देवाच्या उतराचेर नियाळ केन्नाच जावचें ना. तेका लागून पयलें देवाचें उतर म्हाज्या तोंडार चालूच आसूंक जाय. प्रेज गॉड. आतां हांव पळय शिकलो तेन्ना म्हाका चिंतना येतालें, म्हाका काशांव दिसतालो. हांव खरें सांगता, आय यूज टू एक्चुली इमॅजीन माय कॉफिन. म्हाजी पेरंट्स येता, सगलीं येता, रडटा, ओन्ली म्हाका चिंतना येताली आनी सारको भियोन रावलेलो. प्रेज गॉड. हांव न्हू तुमकां जाला आसत, पूण हांव पळय ते डिप्रेशनान गेलो तेन्ना म्हाका इल्ली चिंतना येतालें, जॅम पडनासली. बेश्टेच कडकड येतालो, 3 4 जॅमूच पडनासली. आनी 5 मिनटांचे पासून जॅम पडले न्हू, परत म्हाका खुशालकाय दिसताली, जॅमूच पडनासली. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना हें म्हाका उतराचें हें जोशुआ 1:8 हांव सोजमलो, हें म्हाका एका ब्रदरान सांगलें आनी एका पाद्रीनी सांगलें, फकत देवाचें उतर तूं उलयतच राव आनी कानान घाल हेडफोन्स आनी हें टिचींग आयकत राव. आनी एकूच टिचींग हांव बोगोर तेंच आयकतालो, एकूच टिचींग भावार्थाचें. प्रेज गॉड. आनी तेन्ना फकत हांव चिंतालो, हें जोशुआन केलें तरी कितें? बोगोर देव कित्याक सांगता तेका आनी म्हाकाय कित्याक सांगता, बोगोर तें उतर उलय. हांवें जेन्ना उतर उलोवंक लागलो म्हाका कांयच सोदमणी नासली. पूण म्हाका पवित्र आत्म्यान मागीर शिकयलो, सुसेगाद शिकयलो. दिसा दिसपटे पळय म्हाजें हें जालें तेन्ना पासून म्हाका जॅम पडनासलें. फरक सांगता, जॅम पडनासलें. प्रेज गॉड. पूण एका टिचिंगान म्हाका एक कोणाक सांगलेलें आनी कोणाक सांगलेलें ब्रदरान, आनी तेणें कितें केलें, आपलो वॉयस रेकॉर्ड केलो आनी कानाक घालून तो आयकतालो. इतलेंच. The Spirit of the Lord is upon me. My God himself has anointed me. And Jesus has set me free. I'm completely healed. हेंच हांवें रेकॉर्ड केलें आनी कानाक घातलें. आतां कितें जालें, बाय डिफॉल्ट हें आयकता तें तोंडार येता न्हू. प्रेज गॉड. होय की ना?
आतां जितलें हें म्हाज्या तोंडासान भायर येता म्हाका पळय काश हांव पळयतलें तें चेंज जालें. आतां हांव चिंता लांब जिवीत. हांव आतां कितें चिंता लायफ. प्रेज गॉड. जेन्ना की म्हाज्या तोंडार हें देवाचें उतर येयना म्हाजी चिंतना बदलपाची ना. प्रेज गॉड. देवान बेश्टेच म्हणूंक ना पयलें तुज्या तोंडार म्हाजें उतर उलय, मागीर तूं दीस आनी रात म्हाज्या उतराचेर नियाळ करतलो. हें पयलें ना तें जावपाचें ना. प्रेज गॉड. समजता. तें मागीर तूं योगा कर आनी कितें कर कांय जावपाचें ना. समजता न्हू. सो देवाचो एक देवाचें उतर म्हणल्यार एक फायनल हें तें लॉ जाता तो कायदो जाता तो कायदो देवूच मोडिना जाल्यार आमी कोण. प्रेज गॉड. जाल्यार आमीच फकत देवाच्या कायद्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे ते सोजमोन घेवंक जाय. पवित्र आत्म्या उद्देश आमकां सोजमोन घेवंक जाय आनी त्या कायद्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय. हो देवान कायदो रोचला आमच्या वायटाक न्हू उगडास सर. हो कायदो रोचला आमच्या बऱ्याकूच. प्रेज गॉड. आमी कायद्या प्रमाणे चलोंक जाय. पूण कायदो दिला तो खरो पूण हो मनशाक भितर ती तांक नासली तो कायदो पाळपाकूय. प्रेज गॉड. पूण देवान आतां जेजू उद्देशी पळय केलें कुर्सार रावन हे कायदो पाळपाक आपली कुरपाय दिलेली आहा आनी आपलो नेचर म्हणजे रायचस स्वयं घातलेलो आहा. जेजू ह्या संवसारान येयलो देवाचो स्वयं घेवन. मनशाचे भितर कितें चल्लेलो पातकाचो स्वयं देंवसाराचो स्वयं. प्रेज गॉड. मनशाक बरें करूंक जाय आसलें पूण देंवसाराचो स्वयं कितें शिकयता मनशाक वायट करूंक देवाच्या उतरा आड चलपाक. प्रेज गॉड. समजलें. समजूंक ना. ओके एक एग्जाम्पल घे. हिंगा दुकरां आहा न्हू. आसा दुकरां आहा हिंगा. दुकरां ना. ओके ओके. दुकरां जाणा न्हू दुकरां. आतां एक दुकर आहा आनी एक माजोर आहा. ताका बरें न्हाणयलें शॅम्पू घातलो आनी हिंगा सोडलें. माजराकूय सोडलें आनी दुकराकूय सोडलो. दुकर खूंय वयतलो. खूंय वयतलो. चिकलां सारकें किना कित्याक वयतलो. तेजो स्वयंूच तसो आसा. माजोर कितें करतलें आपलें जाता तितलें न्हाणयलां तें बरें आनीक साफ करतलें आपल्याक कित्याक तेजो स्वयं साफूच रावपाचो. प्रेज गॉड. म्हणजे दुकरा पदें एक स्वयं आहा तो चिकला वर्शीं ओडटा. आतां मनीस पळय ह्या संवसारान आहलो जेजू पयलीं. ओके जेजून पळय कोच्या पयलीं तेजे भितर कसलो स्वयं आहलो पातकाचो स्वयं हो देंवसाराचो स्वयं. देंवसाराचो स्वयं कितें शिकयता मनशाक जाता तितलें वायट कर. प्रेज गॉड. आयकता तें बरें आहा पूण जाता तितलें वायट कर. जेजून कितें केलें मनशाक पळय जायनासलें तितलें केलें. कित्याक जेजू भितर पातकाचो स्वयं नासलो देवाचो खूद स्वयं आसलो. प्रेज गॉड. समजता. ओके. आतां आदामाचे भितर तो पयलो कसलो स्वयं आसलो देंवसाराचो आसलो देवाचो आसलो. जाल्यार देवाचो जेजू पळय चल्लो तसोच आदाम कित्याक चलोंक ना तर. ओके. आं जेजू फळ खावंक जायनासलें तर प्रेज गॉड. पळय. ओके थँक्यू होली स्पिरीट. ओके हें समजूंक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आदाम पळय देवान रोचलो ताका कांयच प्रॉब्लम नासलें कांयच ताका उणेंपण नासलें. देवान रोचलो मनशाक आपल्या भाशेन म्हणजे आपलो स्वयं आदामा भितर आसलो पूण मनशाचो स्वयं कितें तो मोग आनी नितिवंत. मोग आनी कितें म्हणलें मोग आनी नितिवंत. आतां हांव तुजो खूब मोग करता तुका जाय हें सोरपोतेल म्हाका लायक शाकोती. आतां म्हाका लायक तीच रांदतलें तुवें जेयतलें केन्ना केन्ना तुका रांदता तुकाय लायक तें करतलें न्हू. म्हणजे हांव म्हाज्या मोगाक लागून तुका चॉयस दिता तुका जाय तें खा. प्रेज गॉड. समजता. देवान रोचलो मनशाक मोगान आनी मोगाक लागून मनशाक अधिकार दिलो तुका हांव दवरतां जिवीत आनी तुका दवरतां हांव मरण. तुका जाय तो तूं चूज कर. प्रेज गॉड. ह्या संवसारांनी जेजू पळय येयलो तेन्ना देवाचो स्वयं तेजे भितर आसलो. जाय जाल्यार जेजूकूय आपल्या बापायक नाकारूं येतालो पूण देवान जेजून आपल्या बापायचेर मोग खुर्सार दाखयलो
देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन. प्रेज गॉड. की देवाचें उतर म्हणटा जो कोण म्हाज्या उतरा प्रमाणे चलता तोच की म्हजो मोग करून कोत्ता म्हणून दाखयता. प्रेज गॉड. जो कोण म्हाज्या उतर आयकता आनी उतरा प्रमाणे चलता तोच म्हणल्यार म्हजो खरो शीच तोच मनीस म्हजो मोग करता. प्रेज गॉड. आनी जेजून खुर्सार रावन तेन्ना आमकां दाखयलें मरो पर्यंत तो देवाच्या उतरा आड वसोंक ना. प्रेज गॉड. आदांव गेलो पूण जेजू दुसरो आदांव वसोंक ना. समजलें. आदांक चॉयस पळय आहलो म्हणजे चॉयस म्हणजे म्हाका शाकुती असो बदल लायक जाता. चॉयस समजता न्हू. चॉयस चॉयस दिलें म्हणजे मरण जाय मरण चूज कर. अधिकार दिलो तुका हें जाय तूं कर. इचून काडपाक अधिकार दिलो. तो अधिकार जेजू कडेन आहलो आनी आदांव कडेन आहलो. प्रेज गॉड. पूण जेजून कितें केलें आपलो अधिकार देंवसाराक दिवंक ना. प्रेज गॉड. आपूण चल्लो देवाक मानता तसो भावार्थान चल्लो. प्रेज गॉड. तेका जाय जाल्यार म्हणून येतालें न्हू देवान म्हाका सोडलो एकलो सोडलो हांव एकलो सुसारा. होय की ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा जेजू बरोबर देव बाप आसलो. प्रेज गॉड. आनी तेजी नदर तेणें आपल्या बापायचेरूच दवरली आनी तेका लागून तेणें खुस्साक हँग मारली. प्रेज गॉड. तो संतोशान तेणें हँग मारली कित्याक तेजी नदर तेज्या चिंतनांनी आमी सगलीं आहली. जेजू आमचें चिंतालो कित्याक तो तरी रॉंग वयता आमी सासणांक शेणटा. प्रेज गॉड. पूण जेजू आमचें चिंतालो. तो खुरीस तेजो न्हू तो खुरीस तुजो आनी म्हाजो. प्रेज गॉड. जेजू आपलें मरण मरोंक ना तो म्हाजें मरण मेला. प्रेज गॉड. अशें दिसता न्हू की जेजू मेलो. आमी सगळे मानता जेजू मेलो पूण आमी हें मानता जेजू बरोबर हांव आहलो जेजू बरोबर हांव मेलो. प्रेज गॉड. मानता जाल्यार आमी जेजू मानता तशें दिसा दिसपटी कित्याक करिना. हांव समज तरी जेजू बरोबर मेलो जाल्यार कोण जियेता जेजू. आनी कोणें म्हाका कितें वायट म्हणलें जाल्यार हांव कितें करता जेजू तूं राव सायडीन हांव म्हाका जाय तें करता. वय की ना. प्रेज गॉड. पळय आमचें आन्सर व्हेरी गूड आहा न्हू पूण आमची चाल हा वेगळी. वय की ना. अशें ना की हांवूय पडटा आमी सगळीं पडटा. प्रेज गॉड. आमकांय पळयता आमकांय हो संबंद सगल्यांक हो संबंद जावं. जेजून तरी आमकां सगळें सामान दवरलां हें करून दवरलां जैतिवंत केल्या जाल्यार भावार्थ आनी हें मागणें आमचें सारकें थारार पडोंक जाय. भावार्थ म्हणजे कितें मागणें कशे भाशेन करूंक जाय. मागणें तरी आमी सारकें ना जाल्यार आमी देंवसाराक अधिकार दिता. मागणें जर सारकें आसा जाल्यार देवाची उतरां प्रमाणे आसा जाल्यार आमी देवाक अधिकार दिता. प्रेज गॉड. तेन्नाच आमच्या जिवितांत समाधान येवंक शकता नाजाल्यार तें वाकडेच वयतलें. प्रेज गॉड. ओके. जेजू मेलो. जेजू म्हाजें मरण घेवन मेलो म्हणजे हांवूच जेजू भितर मेलो. प्रेज गॉड. आतां एक उदाहरण घेया. आतां आमी आतां म्हणलेलें न्हू कोणें ना म्हाका वायट केलें जाल्यार म्हाजें चाल कितें आसता. होय की ना. म्हाका कोणें आतां वायट केलें आतां हांव मिसाक गेलो मिसाक बरे भाशेन वांटो घेतलो आनी एकलें म्हाका काल पळय कितें वायट केलेलें पळय तेंच म्हाज्या फुडल्यान जालें. कसली चिंतना येतली कालची उतरां. वय की ना. सारकें न्हू. आतां हो एग्जाम्पल आमी घेया. ह्या सिट्युएशनाक कशें आमी भायर सरोंक शकता पळय ह्या सिट्युएशनान भावार्थ कसो भाशेन उजार करूंक शकता तें आनी देवाची उतर आमी कशे भाशेन उलोवन आमी ह्या सिट्युएशनाचो नाश करूंक कशी आमकां देवान पती दिल्या तें शिकया. समजलें. प्रेज गॉड. ओके. आतां देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना मनशान पातक केलें सगळें जालीं देंवसाराची गुलाम. सारकें. गुलामपण म्हणजे कितें तेज्या हाता खाल पळय. वय. आतां समज तरी हांव तुजो गुलाम. ओके. सांगता तें आयकोपाचें मरो पासून उठोंक जायना पासून जाल्यार तूं कर. वय की ना. आतां हांव तुजो गुलाम तें म्हाका सांगता तें आयकलें आनी एक दीस तूं भायर सावन येयली आनी हांव न्हिदलोलो आसा आनी तूं म्हाका सांगता अरे उठ रे हें कर. हांव उठत ना. तूं येता आनी म्हाजेर फोंट मारता हांव उठत ना. कित्याक उठना जाणा हांव टाटा गूड बाय. प्रेज गॉड. आतां तुका म्हाजे वयर आनी कितें अधिकार आसा
कित्याक हांव मेलो गेलो. प्रेज गॉड. जो मनीस जेजूचेर स्वत मानता आनी हें स्वत मानता जेजू जेन्ना मेलो तेजे भितर हांवूय मेलो आनी हें मरण पळय म्हाजेर रास कोत्ता चलयताले. ह्यो देवसार पळय म्हाजे वयर रास चलयतालो. हांव तेजो कोयदी आहलो, हांव तेजो स्लेव आहलो. ती स्लेवरीचेर आतां कांयच ना जाल्यार तूं म्हाका आतां कितें कर, हांव जेजू बरोबर मेलो. प्रेज गॉड. वय की ना. आतां दुसरो मनीस म्हाका दिसलें की म्हाका राग येतालो. हांव उगडास कोत्ता जेजून म्हाज्या बसत कितें केलां. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव आसा पूण नो म्हाजो जल्म आतां जेजू उद्देशीन जाला. कित्याक हांव आतां जीव आहा जाल्यार कोणाचें जिवीत हांव जियेता. जेजूचें जिवीत जियेता. म्हाका आदल्या मनशाक म्हाका राग येतालो पूण हांव उलयतां, हांव म्हणटा जेजू हांव जावन आसा तुजी कूड. जेजू हें हांव जिवीत जियेता तें तुजें जिवीत. तो पळय राग येतालो पळय तो मनीस तुजे भितर मेलो. आनी जो पळय मनीस मोग कोत्ता तूं म्हाजे भितर आसा, हांव त्या बायलेचें नांव घेता, हांव त्या चेडवाचें नांव घेता, त्या मनशाचें नांव घेता आनी जेजू तूं तेजो मोग कोत्ताय म्हाजे वजेसून तूं तुजो मोग त्या मनशा वतीन दाखयता. प्रेज गॉड. आतां कितें उलयलो हांव. उतर उलयलो देवाचें देवाक आनी देवाक अधिकार दिलो म्हाका शक्ती दिवपाक त्या बायले कडेन ओ त्या मनशा कडेन मोगान वावरपाक. प्रेज गॉड. आतां कितें जालें. भावार्थान हांव तो उलयलो की जेजू भितर जेजू जेन्ना मेलो तेन्ना हांव मेलो. भावार्थान हांवें देवाचें उतर उलयलो आनी देवाक अधिकार दिलो म्हाका शक्ती दिवपाक त्या मनशा कडेन सारको वेव्हारान चलपाक. प्रेज गॉड. आनी हें दिसपटी हांवें वेव्हारान घालूंक जाय. आनी जितलें हांव दिसपटी वेव्हारान घालता म्हाजे एका जिवितान हांव देवाक अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान थऱ्यार हाडपाक. म्हाजें जिवीत बदलोवंकूच जाय. प्रेज गॉड. कित्याक देवाची ही सिस्टम. आतां ओके अशेंय जावंक शकता हांव इगोर्जेन गेलो बरें कुमसार केलो आनी भायर गेलो आनी ती म्हाका बायल दिसली आनी हांव म्हणटा जेजू हांव ताका बक्षिता. प्रेज गॉड. अशें कोत्तालो आमी. पूण आनी 4 दिसांनी परतून त्या बायल्यान म्हाका कितें म्हणलें. कितें जालें. तें सोडून घाल कुमसार जालां तें आतां एका दावयता हांव. कितें जालें. कित्याक हांवें देवाची सिस्टम फॉलो करूंक ना. देवाची सिस्टम म्हणजे कितें. जेजू भितर हांव मेलो. आतां कोण जियेता. जेजू म्हजो धोनी. जेजूक हांव अधिकार दिला. पयलो म्हाजे देवसार रात चलयतालो. हांव मेलो. आतां देवसाराक आनी कितें रास आसा ना. प्रेज गॉड. आतां म्हाजे भितर पळय म्हाजे भितर जितल्यो वस्तू आहा त्यो देवाक जीव आसा. हो देवाची येवजण पाळपाक रेडी आसा. प्रेज गॉड. समजता. ते भाशेन दुयेंसा बद्दल आतां कोणाचे कुडीन समजता थिंगा दुयेंस आसा. जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो. जेजू आमची पातोक घेवन खुर्सार गेलो. जेजू आमचें पातोक आमचें मरण घेवन तो मेलो. जेन्ना जेजू भितर हांव मेलो तें दुयेंस पळय म्हाजेर रास कोत्तालें तेका आनी अधिकार आसा. प्रेज गॉड. आसा ना. आतां त्या दुयेंसा कडेन उलोवंक जाय. जेजू जेन्ना मेलो तेन्ना हांव जेजू बरोबर मेलो. जेजू म्हाजी पातकां घेवन मेलो. जेजू म्हाजें दुयेंस घेवन मेलो. आतां जेजून म्हाका नवें जिवीत दिलां. म्हाजे कुडीन हा जेजून दिल्लें जिवीत. म्हाजे कुडीन हा जेजूचें रोगोत. म्हाजे कुडीन हा जेजूची हाडां. म्हजे कुडीन हा जेजूचें काळीज. म्हजे कुडीन हा जेजूची शिरो आनी सगलें जेजूचें. प्रेज गॉड. आनी हांव हेचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना म्हाजें उतर भायर काडटा नियाळ कोत्ता तेन्ना म्हाजे भितर जेजूची पेकोणी पळय म्हाजे भितर आसा ती म्हाजे कुडीन भितर सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक हें आसा आमचें मागणें आनी भावाड एक जाता. प्रेज गॉड. तेका लागून जेजू म्हणटा देव सांगता जोशुआक पयलें म्हाजें उतर तूं तोंडान उलयतच राव आनी जितलें तूं उलयता तेन्नाच तुका म्हाजें उतर पळय तूं भावार्थाचें उतर तूं भायर काडटाय हो भावार्थूच तुका शक्ती दिता. तुका तुजी चिंतना पळय आदलीं चिंतना आहा पळय तीं वायट चिंतना आहा पळय तीं बदलपाक. तुजी बरीं चिंतना हाडपाक. आनी जेन्ना ही चिंतना म्हाजी बदलता म्हाज्या भायल्या जिवितांनी सगळीं बदलणी येता. प्रेज गॉड. आनी जोशुआच्या जिवितान अशेंच जालें आनी तेन्ना म्हणटा देव ताका तुज्या जिवितान तूं सारकें थाऱ्यार हाडटलो. सो आमकां आमच्या जिवितान समज थाऱ्यार पडोंक जाय कितें तुवें दुयेंस कितें तें वायट आसूंक जाय पयलें म्हाज्या तोंडार आसूंक जाय देवाचें उतर.
कित्याक जितलें हांव देवाचें उतर उलयतां देवाक म्हाज्या जिवितान हांव अधिकार दितां म्हाज्या जिवितान थेरार हाडटा आनी जितलें देवाक हांव अधिकार दितां म्हाज्या जिवितान उजवाड आनी जिवीत आज सोबूच जावं. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितें देव फोटींग ना. देवान एकदां उतर उलयलां तें देवान पाळूंकूच जाय. म्हणजे देव उतरा भायर असोच ना आनी देव आपल्याच उतराक पयलो जागो धरता. आनी उतर म्हणल्यार जेजू ह्या संवसारान मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हांव देवाचें उतर भायर काडटा हांव जेजूकूच अधिकार दिता म्हाज्या जिवितान बरेपण हाडपाक. म्हाजे कुडीन पेकोवणी ती दिल्या पळय ती हाडपाक. प्रेज गॉड. आतां ज्यो वस्तू आमी इतलो त्यो पळयताले आनी हें मागण्याचें शिकवण आमकां मेवली पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें तो आमी दिसपटे वेव्हारान घातलें जाल्यार 100% आमी आमच्या जिवितान बरेपण पळयतलींच. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. 5:30 जाले न्हू. सो वील डू डेमॉन्स्ट्रेशन. आमी कितें उलयलां तें डेमॉन्स्ट्रेट करुया न्हू. कितें देवाचें उतर म्हणटा जें कितें उलयलां शिकवण जालें म्हणटच पवित्र आत्मा तें कन्फर्म करूंक रेडी आसता. प्रेज गॉड. ओके ना. आतां कोणाक कितें हिंगा दूख आसा ओ कितें दुयेंस आसा एनीथींग. प्रेज गॉड. आसा कितें आसा. ओके व्हेरी गुड. ओके यो हिंगा आनी कितें आहा आनी कोणाक आहा. आतां कितें आयकलां ती. ओके 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 ओके. आतां तुका आतां कितें दूख आसा. आतां कितें कुडीन दूख आसा. कांयच दूख ना. ओके ना 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 पूण कुडीन आतां कितें तरी दूख आसा. कांयच दूख ना. कोणाक कितें दूख आसा. यू हॅव एनी. कम कम. Hearing? Water. Okay. You have any pain now? So is it running right now? Okay. Anybody else? Come. Which vein is paining? Okay. Is it the this side? Okay. Right now there is pain? Is there is pain? Okay. Sister, what do you have? Kine ha tuka? Okay. Okay. Any कोण आसा. Okay, come this side. Come here. Okay, now pay attention. What we learned is what we going to put into. आमी कितें शिकला तेच आमी व्यवहारान घालया. ओके ना. आमी शिकल्या तुका कितें जालें. I. Okay, scar. Is you can't see properly. Okay. Praise God. Now. As you understand this, any problem that you have will be gone. Praise God. Okay. Now, faith to work, I need to open my mouth and speak the words of faith. That is called prayer. Understood? समजले? Okay. आता जेजू तुमकां बरो करतलो. तू गिरो. Praise God. Only this panel will talk now. Okay. जेजू तुका बरो करतलो. तेणें सांगला म्हणून कोनाका गेलो. आतां तुका जोर ना. ओके. जेजू तुका बरो करतलो. ओके. माय तुका जेजू बरो करतलो. जेजू तुका बरो करतलो. व्हेरी गुड. तुका जेजू बरो करतलो. जेजू तुका बरो करतलो. जेजू तुका बरो करतलो. जेजू तुका बरो करतलो. बरें केलो ऑलरेडी. ओके. प्रेज गॉड. आतां ही पॉयंट म्हणटा जेजून बरो केलो. ओके. आतां कोणाचें सारकें. इधर तुमी रॉंग जाल्यार तें रायट न्हू. कोणाचें आयकोया. तेजें आयकोया देवाचें उतरां बरयल्या तेजें आयकोया. पळय तेणें म्हणून येता सारकें पूण देवाचें उतरां सारकें आमी पळयलें जाल्यार आनीक बरें. ओके ना. प्रेज गॉड. सदांच कितें आमी उलयता आनी आयकता जाल्यार तें देवाचें उतरार आसा जाल्यार तें आमी करूंक जाय. तें आमी स्वत मानूंक जाय.
सोत मानप म्हणजे पयलें आमी उलोवंक जाय. सोत मारलें? ओके. 1 Peter 2:24 बरे भाशेन आयका. ओके, बरे भाशेन आयका. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. ताच्या गायांनी तुमी बरी जातली. जातली हें सारकें आयकलें पळय ते. प्रेज गॉड. म्हणजे तेजे कान ओपन जाले. त्याच्या गायांनी तुमी बरी जातेल्यात. त्याच्या गायांनी तुमी बरी बरी जातेल्यात. कितें बरयला? जाल्यांत. कितें बरयला? कितें बरयला? तुमी म्हणजे कोण? ती आली पळय ती फुसा मुखार. आमी बरी जातली. जातली बरयला न्हू. सारकें वाच. ते सारकें वाचनाय. ओके, आनी एकदां वाचता. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. ताच्या गायांनी तुमी बरी जातली. जातली. जाल्यांत बरयला जातलें बरयला. ओके. आतां सोजमाल्या जाल्यां बरयला न्हू. आतां जेजू तुका बरो करतलो. जेजू तुका बरो करतलो. 100% करतलो. प्रेज गॉड. आतां पळय, देवाचें उतर म्हणटा तुमी बरी जाली. तुमकां कितें दिसता? जेजून आजुनूय आमकां बरें करूंक ना जाल्यार हें दोनूय भाशेन खंय जातलें? पळय, आतां समज तर हांवें म्हणलें जेजू तुमकां बरो करतलो, तूं म्हणटा बरो करतलो. वय सारकें की ना? म्हणजे दिवन जेजून तुमकां आजून बरें करूंक ना न्हू. आं आयज करतलो? तूंच म्हणून आसलें भावार्थान आपल्याक ऑलरेडी मेवला. आं, प्रेज गॉड. जेजून तूं आन्सर दिनाका. जेजून आमकां पेकोवणी दिल्या. प्रेज गॉड. तेका लागून थिंगा बरयलेलें आहा जेजूच्या गायांनी तुमी बरी जाल्या. प्रेज गॉड. आतां आमकां कितें दिसता? आमी आजून बरी जावंक ना. आतां दोन वस्तू आहा. एक वस्त आहा जेजू आमकां बरो करतलो आनी बरयलेली वस्तू प्रमाणे आहा बरयलेली वस्तू आहा ती जाल्यात. आतां तुमी कोणाचेर डिसिजन घेतले? तुका दिसता पळय तें ओ दिसना पळय तें? जेजूचें. सो जेजू तुका बरो करतलो. जेजू तुका बरो करतलो. वेरी गूड. ओके, गो टू साम्स 22:14. ओके, बरे भाशेन आयकूया. बरे भाशेन आयकूया. पळय, तुमकां दिसत म्हाका पावर आहा म्हणून. म्हाका पावर ना. साम्स 22:14. पूण देवाच्या उतराक आनी पवित्र आत्मा पळय म्हाजे भितर आसा तो तुमकां शिकयता. म्हाज्या तोंडांसान उतरां भायर काडून तो तुमकां आदार दिता. तेका पावर आसा, तेज्या उतराक पावर आसा तुमची मनां बदलपाक. प्रेज गॉड. आमी आतां देवाचें उतर पळय मनां पळय बदलता तीं उतरां आमी सजमोया पवित्र आत्म्याच्या आदारान. ओके, प्रेज गॉड. यू ऑल्सो पे अटेन्शन नाव. सुकूंक पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो. सुकूंक पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो. ही कोणाची उतरां? जेजूची. वय की ना? जेजून पळय ह्या संवसारान येयलो. आमचे पातक आपल्या भितर घेतलें. पातका उद्देशी मनशा कोडा कडेन येता वायट, दुयेंस आनी मरण. समजता? जेजू बरोबर जेजूच्या भितर पातक नासलें. देव मनशा भितर पळय पातक आहलें जेजूच्या भितर पातक घालता आनी पातकाक लागून मनशाचेर पळय वायट येवंक जाय तें आमच्या पातकाक लागून जेजू फारीकपण पातका उद्देशी पातकाक लागून पळय फारीकपण आहलें आपले कुडीन घेता आनी सोंसता. प्रेज गॉड. पातकाक लागून जेजून पळय कितें सोंसलें तें थिंगा आतां तुमी आयकता. प्रेज गॉड. समजता? पातक पळय आमच्या पातकाक लागून पळय दुयेंस आसलें
जेजून आमचे भितर पळय पातो घाले आपले भितर घेतले देवान तें केलें येवजणे प्रमाणे आमकां सोरवण हाडपाक आमकां पिकोवणी हाडपाक आमकां बरेपण हाडपाक आनी जेजून आपले कुडीन हें सगळें गोरीबसाण पळय आहा गोरीबसाण आहा कुडीची गोरीबसाण आहा मनाची गोरीबसाण आहा सगळीं दुयेंसाची पळय सगळीं गोरीबसाण आहा शिराब आसा ते जेजू आपले कुडीर आपले भितर घेता प्रेज गॉड आनी तेका लागून म्हणटा सुकून गेल्ले जोरी सारके जोरी सारके ना कितें तें सुकूंक पावलेले जोरी सारको विरून वेता जीव म्हजो म्हणजे पातकान पळय जेजू भितर कितें केलें ते म्हाज्या पातोक पळय म्हाजे कुडीन आसलें पातकाक लागून पळय दुयेंस आसलें ते जेजू आतां आपले कुडीन घेता आनी आपले कुडीन हें तुज्या पासो आतां म्हाजे पासो सोंसता प्रेज गॉड उदक पळयलां तुमी न्हू उदकाक शेप ना उदकाक आकार ना मातशी वाय ही केली आनी मातशी ही गुणायले उदकूय तेजी शेप घेता होय की ना जेजूची कूड तुज्या पातकाक आनी म्हाज्या पातकाक लागून उदका भाशेन शेप नासलेली जाली प्रेज गॉड म्हणजे जूत ना ताका तांक ना उबो रावपाक कित्याक तुजें पातक आनी म्हाजें पातक जेजूचे कुडीन गेलें आनी तेजे कुडीन तुजें दुयेंस आनी म्हाजें दुयेंस जेजूचे कुडीन भितर सरलें प्रेज गॉड समजता फुडें वच सुटून गेल्यांत सगलीं म्हजीं हाडां जेजू म्हणटा तुजें पातक आनी म्हाजें पातक जेजून पळय आपले भितर घेतलें सगलीं दुयेंसां तुजे कुडीन पळय आहलीं ती म्हाजे जेजून आपले कुडीन गेलीं आनी सगलीं तेजीं हाडां सुट्टून गेलीं प्रेज गॉड म्हणजे इतलो तो ओस्कोत जालो इतलो तो वीक जालो इतलो तो गोरीब जालो तेची हाडां पासून सुटून गेलीं म्हणजे हाडांक आतां तांक ना उबें रावपाक आतां एक हाड समज आमचे हे सान्यानसान भायर सरलें कितलें दुखतलें पूण जेजूची एक हाड तकलेनसान पांया पासून हाडां जॉयंटूच ना म्हणजे हाडां जॉयंटा भायर गेली प्रेज गॉड म्हणजे तुजे कुडीन पळय हें पेकोणी हाडपाक जेजू आपुणूच आपले कुडीन आपले गोठ कुडीन आपले पातोक आमचे पातोक तुजें पातोक म्हाजें पातोक घेता आनी ही सगलीं हाडां तेजे वीक जाता आनी दुयेंस हाडांचें पळय दुयेंस आहा शिराचें पळय दुयेंस आहा आपल्या कुडीन तो सोंसता प्रेज द लॉर्ड समजता फुडें म्हजें काळीज मेणा वरी म्हज्या हड्ड्यान कोडोन गेलें म्हजें काळीज मेणा भाशेन मेणा वरवीं पिगोवन गेलें ओ कोडोन गेलें मेण पळयला तुमी न्हू जितले तूं पेटयता ते मेणा भाशेन ती कवर जावन वयता जेजूचें काळीज तुज्या पातकाक आनी म्हाज्या पातकाक लागून पळय दुयेंस काळजाचें दुयेंस पोटांतलें दुयेंस मागीर भितर आमकां हें वस्तू दिसना किडनीचें दुयेंस लिव्हराचें दुयेंस प्रोस्टेटाचें दुयेंस ब्रेनाचें दुयेंस ही सगलीं भितर पळय दिसना त्यो सगलीं तेजी ही सगलीं कुडीचे सांदे मेणा भाशेन पिगोवन गेले कित्याक लागून तुज्या पातकाक आनी म्हाज्या पातकाच्या फारीकपणाक लागून प्रेज गॉड थँक्यू जीजस फुडें कुंभाराचे बाजलोले मातये भाशेन म्हजो गळो सुकून गेलो कुंभाराच्या बाजलोले मातयेन भाशेन म्हाजो ताळो सुकून गेलो म्हणजे सारको सुकून म्हणजे कांय जीवत ना प्रेज गॉड आमी म्हणटा न्हू जीब तेजी वांकडी पडली जीव ना न्हू गोंयान पडलो तेका कांयच खबर ना जिबेक तेका तांक ना जीब वांकडी पडल्या ताळ्याक जीव ना सुकोन पडला ताळ्याचें कितें दुयेंस आहा लांगसाचें कितें दुयेंस आहा मागीर तोंडान कितें दुयेंस आहा गोमटेचें कितें दुयेंस आहा टॉन्सिल्साचें कितें दुयेंस आहा कानाचें कितें दुयेंस आहा ही सगलीं दुयेंसां जेजू आपल्या कुडीन घेतली प्रेज गॉड फुडें जीब म्हळ्यार ताळ्याक चिटकलेली जिबेक तांकूच ना स्ट्रेंथूच ना जिबेक तांक ना उबी दवरपाक ती आडी पडलेली ताळ्याक चिटकलेली पत्ती पडलेली प्रेज गॉड फुडें कितलीशींच सुणी म्हज्या भोंवतणी जेजूचें हें सिट्युएशन जालेलें तुज्या पातकाक आनी म्हाज्या पातकाक लागून
आपले ते आपुणूच दुयेंस जालो आमच्या पासत. प्रेज गॉड. उबे राव. पातकाक लागून सुणी पळयल्या तुमी न्हू. आतां तेंच्या फुडल्यान एक आड उडयलें. कितें जाता? धांवन येता आनी 2-3 सुणी आनी एकूच आड उडयलें. कितें जाता? त्या आडाचो गोत्ता जेजूचो तशेंच गोश्ट जाली. जेजूक ते आमच्या पातकाक लागून पळय दुयेंस भितर सरलें. जेजूक त्या सोल्जरांनी ते सगळे हितून ताका दुयेंसांनी ताका काबार केलें. प्रेज गॉड. कित्याक लागून? तुका आनी म्हाका तेज्या गाया उदेशी पेकोवणी हाडपाक. प्रेज गॉड. हें केन्ना तेणें सोंसलें? देवाचे येवजणे प्रमाणे कुस्सार रावन आपल्या मोगाक लागून. आपल्या मोगाक लागून जेजून आपले तुमचे आनी म्हाजे पातक आपले कुडीन घेतले. तुजें आनी म्हाजें दुयेंस आपले कुडीन घेतलें आनी आपुणूच जालो पातकी, आपुणूच जालो दुयेंस आनी आपुणूच जालो गरीब आमकां सोडवण हाडपाक, आमकां पेकोवणी हाडपाक. ताका लागून थिंगा बरयलेलें आहा, जेजूच्या गायांनी, म्हाज्या गायांनी तुमकां पेकोवणी मेवली. प्रेज गॉड. ताका लागून जेजू आमकां पेकोवणी हाडपाचो ना, आमकां पेकोवणी तिणें ऑलरेडी दिल्या. फकत हांवें भावार्थान सोत मानूंक जाय हें खरेंच जेजून केलां आनी हांवें म्हणूंक जाय वय जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. आतां जेजू तुमकां बरो करतलो. कितें म्हणटाय तूं कितें म्हणटाय? सारकें सांगा. तेणें म्हणल्यार तूं चेंज करनाका. सारकें सांग. जेजू तुका बरो करतलो. केलें. कित्याक म्हणटाय तूं? देवाचें उतर आयकलां म्हणून वो हांव सांगता म्हणून. व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. जेजू तुका बरो करतलो. Jesus will heal you. Amen. Praise God. Praise God. Now, if you believe, will Jesus heal you? Yes, I believe. Jesus will heal you now. He already healed. Praise So Jesus the will Lord. heal you now? Hallelujah. Yes, Jesus will heal you now. already healed. I believe that. That Jesus has healed you or will heal you? He already healed me. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You still stay to the same answer? Yes. Very good. Praise God. Now. We will see that what you believe by faith coming in the physical. Praise God. Praise the Lord. Okay. Now we will, आम्ही आता दोया दांपया. Close your eyes. Close your eyes. Now let this be between you and Jesus. दोया दांपा. दोया दांप. आणि जेजू खुर्सार पळया. Look at Jesus on the cross. जेजून तुजें पातक आपले कुडीन घेतलें. उगी राव आनी नियाळ करा. एक उतर हांव उलयतां म्हाज्या तोंडांसान भायर करता तें जेजू तुमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मा तुमकां सुजमणी दिता. दोळे उगडी नाका. फकत जेजू खुर्सार पळयात. जेजू तुमचे कडेन उलयता आतां आनी जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे दुवे कितें तें दुयेंस जावं तें येयलेलें त्या पातकाक लागून. तें पातक हांवें आपणाचेर घेतलां. आपले कुडीन घेतलां. आनी पातकाचें फारीकपण तें दुयेंस तें गरीबसाण तुजे कुडीन आसलें तुजे भोंवतणी आसलें तें आपणें सोंसलां. आनी जितलें तूं जेजूच्या गायांचेर पळयताय in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to the spirit of infirmity. Come out and go and fall into the sea. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak freedom. I speak healing and restoration in your body. जेजूच्या नांवान घे तुमची पेकोवणी. दोळे धांपात. जेजू खुर्सार पळयात.
हो वेळ भावार्थान जेजून पळय तुमच्या बसत फारीकपण दिला आनी आपल्या रोगतान तें इकतें घेतलां. ही पेकोवणी तुमची. जेजून ती दिल्या, ती आतां तुमच्या कुडीन भितर सोदता. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to your bones, your cranial bones, your spine, your disc, your pelvic bone, your vertebrae, your tailbone. Be loosed and be completely healed. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to your organs, your heart, your liver, your pancreas, your kidneys, your veins, your muscles, your tendons, all your tissues, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, be loosed and be completely healed in Jesus' name. Come on, receive that healing now. Receive the life of Jesus. Life of Jesus is flowing in you now. जेजूचें जिवीत तुमच्या हाडांनी त्या गायांक पळयात. त्या गायांनी तुमची बेकोवणी तुमचे कुडीन आतां भितर सोदता. तुमच्या हाडांनी भितर सोदता. तुज्या शिरांनी भितर सोदता. तुज्या जॉयंटांनी भितर सोदता. तुज्या कातीन भितर सोदता. तुज्या शिरांनी भितर सोदता. तुज्या काळजान भितर सोदता. तुज्या दोळ्यांनी भितर सोदता. तुज्या कानांनी भितर सोदता. तुज्या लंग्सान भितर सोदता. घे ती पेकोवणी. Thank you, Jesus. 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 जेजू तुका न्यू किडनी दिता. तुजें ऑपरेशन आतां चालू आसा. दोळे उखडी नाका. ती शीर सारकी नासली, ती सगळी शीर ती जाग्यार गेल्या. Life of Jesus is flowing in you now. Eardrums, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, be completely healed. That infection is gone. Receive new eardrums. Receive. 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 Speak total healing, total restoration in your eardrums. Receive. Fire. Receive. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Drink. Drink. Receive. Fire. Receive. Thank you, Jesus. That's God's love on you. God's love on you. God's love on you. Your eardrum is completely healed. New eardrum. Thank you, Jesus. Fire. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Receive new sight in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your vision is restored. As you're looking at Jesus' eyes, his eyes were bleeding so that your eye be completely healed. Be healed in Jesus' name. I command your retina, your lens in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, be completely recreated. Be healed in Jesus' name. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Life of Jesus is flowing in you now. Fire. Fire.
Fire. Thank you, Jesus. Fire. Thank you, Jesus. Drink. Receive. 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 Thank you, Jesus. Receive. Receive. तुजे कुडीन कितलें वायट आसलें तें सगळें जेजून आपले कुडीन घेतलें आनी तुका आख्खे कुडीन फेकोणी मेळला. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Life, 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 life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Fine. Receive. 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 Jesus is giving you the strength to forgive that person. Forgive that person right now. बोगस तेका जेजून आपलो मोग तुजे भितर घातला पवित्र आत्म्या उदेशी. त्या मनशाक तुका बोगसून ताक नासली पूण जेजून तुका ती ताक दिल्या त्या मनशाक बोगस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Life. Life. Receive. Receive. Receive the life of Christ. Receive. Thank you, Jesus. Fire in it. Thank you, Jesus. Fire. Thank you, Jesus, for touching her completely. And thank you, Lord, for giving her the mind that is fixed on you. Thank you for giving her that hunger and thirst to know you only through your word. And then she is free completely. Thank you, Jesus. Jesus is giving you new bones, new veins, new muscles. Right now, I speak new veins in you. Receive. In the name of Jesus, receive. 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 Complete healing. Right now, the word, which is alive and active, is working in your whole nervous system. No more pain. The pain is gone in Jesus' body. And by His wounds, you are declared healed. Receive that healing. Receive that new vein that is purchased by His own blood. It is yours. Thank you, Jesus, for this complete healing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No more neck pain. No more back pain. Receive your healing right now in Jesus' name. I speak in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Complete healing in your spine, in your tailbone. I command you, your tailbone, be aligned completely in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be completely healed. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Jesus. Okay. कितल्यांक पेकोणी मेळ्ळ्या? Can you hear now? Is that infection completely gone? Praise God. Completely dry. Thank you, Jesus. Yes, brother. Gone completely. Thank you, Jesus. How long you were facing this? 3 months. 3 months. You had this sciatic pain. So it was troubling in your back also. Yeah. Praise God. So it is gone completely now. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Anybody else? Yes, brother. Now check. Come in. Tell me in percentage how much is their improvement? No. What was the thing actually? Okay. Okay. So tissue is damaged. Retina is damaged. Okay. Okay. I'll pray on this again. Okay. No, it's okay. Okay. Close your eyes. Now, will Jesus heal you? Jesus healed me. Okay. Do you believe that? Yes. Okay. Close your eyes.
Now, look at Jesus on the cross. When Jesus took your place on the cross, his eyes were bleeding with the blows that he suffered. He took your place on the cross as a substitute so that you no longer suffer, but he suffered in your place. And that's why he said, by his wounds, you are healed. Now, as you look at Jesus on the cross, thank you, Jesus, for giving him the power and authority to cast every evil out and heal all who are sick. Right now, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, just as in Saul's life, the scales fell off from his eyes and he could see very clearly. Right now, I command you scales, you scars, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, from this brother's retina, from his eyes, fall off now. Right now, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak creative miracle in your eyes. Your retina, your eye, everything in your eye, in the name of Jesus, come back to the original position, original order to which God the Father has created. And I speak total healing and restoration in your eyes in Jesus' name. Thank you, Jesus, for this creative miracle and complete healing in this brother's eyes, so that from now on he sees you and is completely set free. In Jesus' name, amen. Praise God. Now open your eyes. Now tell me. If it was one eye, so still that. But how much is it gone down? How much is it got down? Something that you could not read before? Yeah. Okay, sure. Okay. Listen. Hold this. Now read. These small letters I can't read. Okay. Listen to me. Joshua was told to speak the words out of his mouth. And as he spoke the words out of his mouth, he could meditate on what he was speaking day and night. Okay. You must do the same. Now, right now, open your mouth and speak. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds, By your wounds, I'm completely healed. I'm completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds, By your wounds, I'm completely healed. completely healed. Now, as you're saying, earlier imagination is what? I cannot read properly. But as you're saying these words continuously, let the word change your thinking that I can read. Understand? Can you practice this right now? Okay. Read and also speak the words. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Do it. Louder. Jesus, by your wounds, I'm completely healed. By your wounds, I'm completely healed. Jesus, by your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. completely healed. Keep saying. And listen. As you imagine that you're completely healed, and because you're healed, you're making an attempt to read. You understand? Because you're changing your thinking that I'm already healed. Your eye is completely healed. It's the thinking that is stopping you. So when you're opening your mouth, these words of faith has the power to change imagination. You understand? So right now, you speak that word, let it change your imagination. Take your time. We have a lot of time. Praise God. Are you with me, brother? Yeah. Okay. Can I say? Yeah, please. Say that. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I'm completely healed. Is your thinking changing now? That you healed and you can read properly? For that, I have to close one eye and Don't focus. No. Don't focus on your eye closing in this. Okay. But
is your, when you are saying this, that you are completely healed, is your old imagination changing that I can see properly now? Yes. Yes. Okay, continue. That means you are in the right. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Hmm. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank Very you, good. Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, See, that Jesus. vision has improved now. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes That completely irritation is gone. Yes. Praise God. Continue. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Your vision is getting more and more clear. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Yes, very good. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Thank you, Jesus, for your wounds. My eyes completely healed. Improved a lot, right? See, from when you sat here and you start reading, it has improved, right? Don't focus on this eye. See, listen. Don't focus on this eye. Focus on the words that are coming out. That has to change your thinking, imagination. And the more and more you imagine, listen, more and more you imagine, there's nothing wrong in your eye, because it is very clearly, Jesus, by his wounds, you are healed, right? You are healed by his wounds. That means eye infection, whatever, is gone in Jesus' eye. And his life is come in your eye. He's given a new eye so that you can see clearly, and he wants you to see, so that that is for the glory of God. Praise God. You understand? So as you are speaking, that has to change your imagination. Now you go there and sit and do that. Okay. Praise God. Anybody else? Sit there and just do what. Ani koण असा? Hearing. Okay, come. Praise God. आता तू किती उलयतली? Praise God. Okay. आसन. Okay. दोन्ही कानांनी? एकांना नाही ऐकून येता Inga येना, right? Okay. So in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to you, spirit of deafness. Out now. Out. In Jesus' name. Out. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. for anointing me. I speak complete healing and the restoration in your ears, your drum. In the name of Jesus, be completely healed. Completely healed. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, let us sit. Sit. It's okay. Boss, my boss. She's under the anointing. Thank you, Jesus. Let it be. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. What had happened to you? Rod घातला. Okay. Rod घातला म्हणून तो असा. Muscle disease. Okay. So, okay. Now, we understood that Jesus has already healed you, right? Do you believe that? जेजून समज तुका हांव पेकोवणी दिला जाल्यार
तुज्या तोंडासान जेजून पळय कितें केलां तें उलोवंक जाय. तें जाल्यार पयलें पावडटा तें. प्रेज गॉड. तूं लास्ट केन्ना चल्लोलो? ओके. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. जेजू तूं भावार्थान सोद मानताय जेजू तुका बरो केला म्हणून? भावार्थान तूं सोद मानताय तूं आतां चलोंक जातालो म्हणून? आदी. So in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to your bones. Be loose completely. I speak to your muscles. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Be completely healed and completely loosed. Right now. Come, brother. In the name of Jesus, rise up and walk. Up. Up. Give him one step. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. जेजून तुका बरो केलोय जाल्यार उठ. उठ. जितले तूं त्या भावार्थाचें पावंड घेताय तुज्या शिरांनी तुज्या मासान जेजूची गोठाय भितर सरता. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Receive the life of Christ. Receive. Thank you, Jesus. 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 Come on. Take this step. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, very good. Very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you. Okay. हुंचो पांव आलोच नासलो? ओ कितें करूंकूच जायनासलें तें सांग. म्हणजे पांव हुंचो उबो करूंक जायनासलो? ओ कितें जायनासलें तें सांग. ओके. कितें वयरी ना? दिमी उबी जायना? म्हणजे ओ उबो जायना? ना ओ उबो जाता? पडटा. ओके. सो हें उबें रावल्यार तुका ती शक्ती हिंगा ना म्हणटा तूं न्हू? म्हणजे हिंगासान हिंगा कनेक्शन ना. ओके. So in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to that spirit of infirmity that causing this numbness, weakness. I'm talking to you in the name of Jesus. Out now, out of his leg, out of his body. And in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak to every bone in your body. Be loosed and be completely healed. I speak to your cranial bones, I speak to your spine, I speak to your disc, I speak to your pelvic bone, your vertebrae, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Be loosed and be aligned completely. I speak that life of Christ to flow into your bones, into your muscles, into your tendons, into your nerves. Right now, there is life of Jesus flowing in your bones, in your muscles, in your tendons, in your nerves, in your joints, in your ligaments, recreating everything that was not in order to perfect health right now in Jesus' name. Thank you, Jesus, for this complete healing and restoration in this brother's body. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shisara baba bashedere mama mante tere balaka shukurundo. Ibaha baha bashedere mama manata tete tete tara baba. Ola baba shitara baba nede tera baba shitera baba patete. Ola baba shitara baba nede tata tata tete tere baba.
Ola Baba Shitara Baba Tetera Baba Tete. Life of Jesus is flowing in your thighs, in your muscles, in your veins right now. Shisara Baba Tetera Baba Tetera Baba Tetera Baba Tete la 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 la. Shukara Baba Tete Titara Baba Tete na mama mama. Shisara Baba Tetera Baba Tete na na da 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 da. Shukara Baba. Jesus को सर पे शिसारा बाबा ते म्हण जेजू हांव तुका अर्गां दिता तुज्या गायनी म्हाका पेकोणी मेवली जेजू हांव तुका अर्गां दिता म्हाका पेकोणी मेवली म्हणत राव जेजू हांव तुका अर्गां दिता o पांव उखल very good very good ukol thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus praise you Jesus thank you Jesus thank you Jesus okay वो होमवर्क तुजो आमी एका विकान फोन करतले तुका फकत जेजू हांव तुका अर्गां दिता तुज्या गायनी म्हाका पेकोणी मेवली ओके हें दीस रात म्हणत राव प्रेज गॉड आनी जितलें तूं म्हणटाय आदीं पळय चलतालो आदीं पळय भोंवतालो ती कल्पना कर म्हणजे आदीं पळय कोत्तालो तूं आतां कोत्ताय आनी कोत्तोलय तें मनान हाड इतलो तेंप कितें आसलें तूं हिंगा बसलाय कांय करूंक जायना पण आतां हें देवाचें उतर तुका शक्ती दिता तिची कल्पना तुजी बदलता आनी जितलें ती चिंतां बदलता देवूच म्हणटा जे मनीस चिंता देव तेज्या आड येवंक जायना प्रेज गॉड समजलें आनी देवाची यूज म्हूण तुका हे कोद्दिल्ले बसपाचें न्हू पूण लांब जिवीत बरें जिवीत खुशालकायेचें जिवीत हें तेणें आपल्या कुसारान तुका फुकट देणें दिलेलां प्रेज गॉड समजता थँक यू जीजस आतां सान हें तूं तुजी चिंतना बदल दुसरो कोणी कितें सांग तें तुका पडलेलें ना जेजून कितें सांगलां तें गोड धरून प्रेज गॉड हालेलुया जितलो तूं भावार्थान हें कोत्ताय तितले तुजोच भावार्थूच शक्ती दिता त्या मनशाक त्या वायटांतलो भायर हाडपाक प्रेज गॉड सेरा आदामाची एब्रामाची बायल देवाचें उतर म्हणटा सेरा रिसीव पावर टू कन्सीव म्हणजे तेका शक्तीच नासली तेज्या कुसव्याक जोल मारपाक प्रेज गॉड पूण भावार्थ तेका शक्ती दिता तेज्या कुसव्याक शक्ती दिता आयजॅक ह्या संवसारान येवपाक प्रेज गॉड तुका दिसत आतां हांव इतलो तेंप बोल्ला म्हाजे कुडीन शक्तीच ना पूण भावार्थ शक्ती हाडटा तुज्या मासान तुज्या हाडांनी तुज्या शिरांनी तुज्या मसलांनी प्रेज गॉड भावार्थ ज्यो वस्तू ना त्यो आसा म्हणून शिकयता हें तें पयलें भितर चिंतना हाडूंक जाय म्हाका शक्ती आसा म्हाका देवान बरो केला म्हणजे बरो केलाच म्हणजे म्हाका चलोंकूच जाय प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड येस ब्रदर टेल मी praise God praise the Lord thank you Jesus how long you've been doing that so now from 4th standard to now there is improvement right now this medicine 100% works right word of God is the medicine now if you continue you will be out of it in no time praise God if 15 minutes can do so much how about one day
Praise God. Everything is in order now. He's understood the system. Praise God. He's a quick learner. It's not easy to understand this way. Praise God. It's all in our thinking. If 15 minutes can do so much, that improvement is so much, how about the whole night tonight? Praise God. Tomorrow morning he'll tell you. Praise God. Okay? Thank you, Jesus. Hallelujah. We got a food for the job and was selected for the mechanical engineering. Praise God. Everything is restored. The word of God said, listen. The word of God says, whatever the devil has stolen, sevenfold you will return. You will receive. Then, if one is gone, 7 better things will come. Praise God. I'm not saying, the word of God is saying. You know it, no? So practice that. Praise God. Thank you, Jesus. तुका किती तर राहिलं नो? आता तोकली झाली सारखी? Praise God. Thank you, Jesus. तोकली अजूनही तोही तसा? मातशें दुखता. ओके, दोळे बंद कर. आता डिस्ट्रॅक्ट जायना का? तू डिस्ट्रॅक्ट जाताले. आता डिस्ट्रॅक्ट जायना का? फकत जेजूक आर्गां म्हण. आर्गां दितोच राव. म्हण तोंड ओपन कर. Praise you, Jesus. Hallelujah. Come here. Okay. दोळे दाब. आणि जेजूक आर्गां दितोच राव. Very good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise 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 you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Very good. जितले तू आर्गां दिताय ती जोड आहे वयता आनी देवाचे उतर म्हणटा. Very good. Praise the Lord. Thank you, Jesus. गेली ती. गेली ती. You spirit of infirmity, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, come out. Leave her now. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, I speak total healing and restoration. Complete peace. Amen. Praise God. आता कशी असता? मातशें बरें दिसता. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise the Lord. System सजमली नो. आता कंटिन्यू कर. Praise God. So बस थिंग बस. तुझो कान किन आले? ना ती कितें आलें? तुजे कितें कानाचें कितें? आयको येना आतां? ओके. कान बंद कर. येता. हां, पयलीं येतालें? येनासलें. आतां येता न्हू? व्हेरी गुड. येता न्हू? थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. नांव कितें तुजें? तुजें नांव कितें? व्हेरी गुड. हां, थँक यू जीजस. आतां उखडलें न्हू कान? ध्यान उखडलें न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. जालें न्हू आतां? न्ही ऑर्गन न्हू? प्रेज गॉड. शी कुड नॉट हियर, रायट? नाव शी कॅन हियर. Praise God.
Thank you, Jesus. That's it? 6:30, we have to be at 6:15. Praise the Lord. So can we we'll do a Thanksgiving. We'll do a Thanksgiving prayer. Praise God. We'll do a Thanksgiving prayer, no? Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. ह्या आयच्या दिसा पासत ते आमकां सगळ्यांक एकठांय केली आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां तें शिकयलें. मागणें म्हणजे कितें, भावार्थ म्हणजे कितें, आनी कशे भाशेन भावार्थानूच आमकां तुवें पळय आमकां दिलाय, हें भावार्थानूच कशे भाशेन हाडी येता ह्या संवसारान, आमच्या जिवितान अणभव येता, हें ती आमकां शिकयल्या म्हणून तुका आर्गां दिता. आमी तुका आर्गां दिता जेजू, ह्या गोराब्या पासत, ह्या जाग्या पासत आमकां हिंगा हाडलीं. आमी येवंक ना, पूण तुवें आमकां हाडलें आनी तुजें उतर ह्या जाग्यार परगट केलें. आनी हें उतर एक उतर आमच्या तोंडांसान भायर येयलें, तें उतर सदांच फोल्ड ह्या गोराब्यानूच न्हू, आनी ह्या गोराब्यांतले भायलो लोक येयला तेंच्या गोराब्यान हें आमी पळयता म्हणून सोत मानता. हेंच मागणें आमी करता जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस.